पर्रीकर भाई हो 2 पोजिशन घेवन इलेक्शन लढटा आनी हांव सारको आम आदमी भशेन इलेक्शन लढटा। तो राज्यसभेचो खासदार आसा, तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा, तेजे बरोबर आख्खो मंत्रिमंडळ आनी हांव एकलोच तेजे बरोबर लढटा। आमचे बरोबर थोडे 16 आमदार आसात। सो एक लेवल प्लेइंग फिल्डाचें म्हाका दिसता मनोहर भाईन ही सगळी पदाचो त्याग करचो आनी म्हाजे भशेन आम आदमी जावचो आनी इलेक्शन लढचें। म्हणजे म्हाका आनी ताका जेन्ना इलेक्शन लढपाक जातलें ताका एक समानता मेळटली। आयज सगळो सरकार तेजे कडेन आसा, सत्ता तेजे कडेन आसा, मेंबर ऑफ पार्लमेंट आशिल्ल्या कारणान केंद्राचोय सरकार आसा। सो हांव एक सामको आम आदमी, हांव असो केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार आनी मुख्यमंत्री अशें हेजे कडेन झगडटा आसतना हांव कशें झगडपाक शकतलो। सरकारी कर्मचारी एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टी आड पर्रीकार सरकारान केल्ले कारवायेचो गिरीश चोडणकरान निशेध केलो। म्हणजे म्हाका दिसता जो काशीनाथ शेट्टी जो एक एक्टिव्हिस्ट जावन काम करता, जाका एक पडतिडकीन काम करता, कोणाची तरी जंय खंय अन्याय जाता तेजे विरुद्ध काम करता। म्हाका दिसता जेन्ना काँग्रेसीन RTI एक्ट हाडले, RTI एक्ट इतल्याच खातीर हाडलो की जनतेक कळचें की सरकाराक कितें चल्लां तें। म्हाजे कोतान ऑन द कॉन्ट्री ह्या सरकारान काशीनाथ शेट्टीचो सत्कार करपाक जाय। सो कितें तरी सरकारान भितर चल्लां तें लिपोवन आसता तो भायर घालता। सो एक्चुली सरकारान ताका एक अवॉर्ड दिवपाक जाय, बरो RTI एक्टिव्हिस्ट आनीक विसल ब्लोअर। गव्हर्मेंट ताका एनकरेज करचें सांडून तेजेर केसीस घालतात। इतले मजगती काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीचेर गुजरातात हल्लो जालो म्हूण काँग्रेसीन BJPचेर खर टिका केली। निषेध म्हूण महिला काँग्रेसीन प्रधानमंत्री मोदीक कांकणां धाडपाचें थारायलां। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गुजरातात फ्लड जाल्यात आनी ते फ्लड्सांत जे लोक अफेक्टेड आसा, दोज हू हॅव लॉस्ट देयर लायव्हलीहुड्स, दोज हू हॅव लॉस्ट लायव्स, टू मीट देम, टू console them and to condole them, our leader Mr. Rahul Gandhi had gone on a visit, and when he is going to his own, one of his own state from the country, I think there's democracy, anybody can go without any fear. But when he went there was pelting of stones by these BJP karyakartas, RSS karyakartas, where they went on showing him the black flags. Rahul Gandhi के RSS आणि भाजपाचे जे कार्यकर्ता आसा त्यांनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन तांकां त्यांनी एक मोदीच्या नावांनी प्रेजीस घातल्यो आणि तांकां धाडोवपाचो प्रयत्न केलो। आणि द वर्स्ट पार्ट वॉज दे टूक स्टोन्स and started pelting on Rahul Gandhi's vehicle. Luckily, nothing happened to our leader, but one of his SPG got hurt. आम्ही आयज ह्यो महिला काँग्रेसीच्यो बायल्यो स्टेट कमिटी आयज हांगा आयिल्ले आसा आनी तुमच्या मुखार आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता की ह्यो जी कांकणां आसा, ही जी कांकणां आसा आमी एकठांय केल्या पळय आमच्या घरांतली कांकणां काडून आमी मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा, अमित शाह जो प्रेसिडेंट आसा BJPचो, आनी ते कोण कार्यकर्ता आसा पळय तांचे काल फातर मारल्या तांकां आमी कांकणां धाडपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खोटवळकार।